नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। पणजेचो आमदार थारावंक 71% पणजेकार सरलो भायर। फाटले विधानसभा वेंचणुके परस 7% उणे। सकाळी काँग्रेस बीजेपीचे कॅम्पांनी टेन्शन, सांज मेरेन बीजेपी वाले उमेदीन। सोमारा निकाल। पणजेचे एक्झिट पोलान बीजेपीचे वारे। प्रुडंटान केलो गोंयांतलो पयलो एक्झिट पोल। बीजेपीक सुमार 72%, जाल्यार काँग्रेसीक 25% मेरेन मतां। 30 मतदान केंद्रांचेर भोंवन प्रुडंटाचो सर्वे। प्राणीप्रेमी गोवंश रक्षावाल्यांचेर चल्ला हल्लो। अमृत सिंग आनी हनुमंत परब हॉस्पिटलांत। दोगांनी सुरक्षा मागिल्ली, पुलिसांनी दिली ना। सांखळेचे इम्रानाक अटक। एक्टिव्हिस्टांनी केलो निशेध। मडगांवां गांधी मार्केटांत बेकायदेशीर कत्तलखान्याचेर धाड। पाडका मारिल्ल्या बैलांचे अवयव जप्त। एक्टिव्हिस्टांनी सांगतकूच पुलिसांक जाग। कत्तल कायमची बंद करची म्हूण मागणी। आनी शेनवारा फांतोडेर न्यूझीलंडान क्रिकेट वर्ल्ड कप सुरू। यजमानांची श्रीलंकेकडेन उक्तावणाची मॅच। ऑस्ट्रेलियान इंग्लंडा मुखार यजमानांचे आव्हान। भारत पाकिस्तान आयतारा। खबरो विस्तारान। पणजेचो आमदार थारावंक 71.20% पणजेकार भायर सरलो। मतदान फाटले विधानसभा वेंचणुके परस 7% उणे। सकाळी मतदान सुरवात जातना काँग्रेस आनी बीजेपी दोनूय कॅम्प मातशे टेन्शनान आशिल्ले। सांज जाता जाता तशी प्रत्येक बुथावेल्यान मतांची गणितां सुरू जाली आनी बीजेपीचे कॅम्पांतली धाकधूक मातशी देंवली। रक्षामंत्री पर्रीकार सकाळसावन मतदानाचेर नजर दवरून आशिल्लो। उमेदवारांची 1-2 कडेन बारीक सारीक बाचाबाची सोडल्यार मतदान शांतिकायेन जाला। निकाल सोमारा सकाळी लागतलो। पणजेच्या बायपोलाक 71.20% वोटिंग जाल्लें आसा। पणजेंतले टोटल वोटर्स आशिल्ले आमी 22,057 आनी तातले 15,704 मतदारांनी आज मतदान केलां। तातले 7,668 दादले आनी 8,036 बायलां आनी मतदान केलें। ह्या मतदानाच्या वेळार सगळे मतदान यंत्रा खंयचे फॉल्ट तांकां जालो ना। सगळें मतदान व्यवस्थीतपणान जालें, शांततेन पार पडलां। 16 तारखेक तांचें कावंटींग जातलें। शुक्रारा सकाळी 8 पणजे 30 मतदान केंद्रांनी मतदान सुरू जालें। पणजेकार सकाळीच मतदानाक भायर सरले। सकाळी मतदान केंद्रांचेर लायनी दिसल्यो। उमेदवार कार्यकर्त्यांची 1-2 सुवातेर बारीक सारीक बाचाबाची सोडल्यार मतदान शांतिकायेन जालें। सकाळच्या आदेसाक मतदान केंद्रांचेर तातले तातून लायनी दिसल्यो। सांजेच्या आदेसाक मात मतदानाचो नेट देंवलो। बीजेपीचे मतदार बीजेपी बरोबर रावल्यात। आपुणूच येतलो म्हूण सिद्धार्थ म्हणटा। पणजेकाराचो आशिर्वाद आसा, डेफिनेटली मार्जिनूय बरी आसतली। वोटिंग सायलंट जायना। आमचे वोटर म्हणटा ते सदांच वोकल। डेफिनेटली दे आर सपोर्टिंग अस फुल हार्टेडली। देर इज नो प्रेझेन्स ऑफ द ऑपोजिशन। पणजेचो मतदार असल्यार कार्यकर्त्यांक बुथार रावंक मेळटा, पूण हे फावट अकस्मात नवो नेम काडला। एजंट त्या बुथाचो मतदार आसपाक जाय। बीजेपी आबूज जाल्यात म्हूण नाका आशिल्ले नेम काडटात म्हूण सुरेंद्र चाळवलो। Any person who was sitting in the booth had to be a voter of Panjim. All of a sudden, 8 days back, the election commission removed a circular saying that person should be only from that booth. You see how dirty tricks are being played by this ruling group. I have nothing to say. On 16, they will get the reply. They are all panicky. अपक्ष समीर केळेकार म्हणटा बीजेपी आड सायलंट वोटिंग जाला। There is a lot of silent voting in our favor, and all over Panjim there is a wave against BJP and Congress, and this is advantageous to me. दिल्ली निकाल लागला तसोच पणजेचो निकाल वेगळोच आसतलो म्हूण सदानंद वांयगणकार म्हणटा। दिसता अशें की यंग वोटर्स चड प्रमाणात भायर सरल्यात आनी सकाळच्या टायमार मातशें कमी आसलेलें वोटिंग आतां फास्ट जालां आनी दिसता दिल्लीचे ट्रेंड्स गोंयानूय दाखयतले म्हणून। आदलो आमदार पर्रीकार सकाळसावन मतदानाचेर नजर दवरून आशिल्लो। बीजेपीच जिखतली म्हूण तो उलोवन गेला। It will be same duplication of 2012. The voting percentage will be more or less same, plus or minus 2%. सकाळी मतदाना वेळार काँग्रेस उमेदवार सुरेंद्र फुर्ताद आनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यां मदीं वाद जालो। People object to it. He is not from Panjim. He is from other. There is a rule there. What rule? Only when it comes to all is rule for all. Rule is rule. Rule when it comes to all. Fight properly, man. We are fighting properly. Please fight properly.
I'm the candidate, I'm talking to the candidate. Please. Understand, no? I'm talking to the candidate, you don't talk to me. I was told that my polling booth member was not allowed, so I went there. And then after I was talking to the candidate, as I was talking to the candidate, the hooligans of BJP workers tried to intimidate me. I told them I am talking to the candidate. This is the culture of the BJP. They have gone panicky. They don't know which side to look. You saw I am the candidate. Can they talk like that to a candidate? बीजेपीचो सिद्धार्थ कुंकळेकार काय काँग्रेसीचो सुरेंद्र फुर्तात काय आनीक कोण पणजेचो आमदार जातलो ते नेमके निमाणे सोमारा सकाळीच कळटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजेचे एक्झिट पोलान बीजेपीचे वारे दाखयता. प्रुडंटाचे एक्झिट पोलान बीजेपीक सुमार 72%, काँग्रेसीक 25%, जाल्यार दोगा अपक्षांक मेळून 3% मतां दाखयता. गोंयचे वेंचणुकेच्या इतिहासान पयलेच फावट एक्झिट पोल प्रुडंट मिडियान केला. 30 मतदान केंद्रांचेर भोंवन आमचे फील्ड रिपोर्टरांनी मतदारांचे मतांचो अदमास घेतलो. पळयात पणजेचे वेंचणुकेचो एक्झिट पोल. प्रुडंटान केल्ल्या एक्झिट पोलात सुमार 72% मतां भाजपाक मेळ्ळ्यात. पणजे मतदारसंघातल्या 30 मतदार केंद्रांचेर प्रुडंटान ही पळोवणी केली. ही पळोवणी करतना वेगवेगळे वयोगट, विंगड उत्पन्न गट आनी वेगवेगळ्या वेळार पळोवणी केली. एक्झिट पोल सांगता भाजपाक सुमार 72%, काँग्रेस सुमार 25%, अपक्ष सुमार 3%. वेगवेगळ्या गटांतल्या लोकांनी दिल्लो प्रतिसाद असो आसा. भाजपाक सुमार 72% मतां मेळ्ळ्यात अशें मानल्यार 15,700 मदलीं सुमार 10,000 मतां भाजपाच्या उमेदवाराक मेळ्ळ्या अशें दिसता. काँग्रेसीक 25% म्हणल्यार सुमार 4,000 मतां मेळ्ळ्यात. दरेक अपक्ष उमेदवाराक 500 मतां मेळ्ळ्यात अशें म्हणूं येता. मतदान करून भायर सरपी मतदाराक मेळून प्रुडंटान ही पळोवणी केली. सुमार 200 मतदारांची आमच्या टिमीन मतां जाणून घेतली. 8 ते 10 लोक मात उलोवपाक तयार नाशिल्ले. सोमारा मतां मेजल्या उपरांत चित्र स्पश्ट जातलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक विराम.